चवथीक आतां थोडेच दीस उरल्यात. लोकांचो घाई बोवाळ पळोवपाक मेळटा. हालीं रेडीमेडचो जमानो, माटोळेचें सामान बाजारात येता. पूण अस्नोडा नानोडा वाठारांतले तरणाटे वर्सान वर्स चवथीचे माटोळेचें सामान रानांनी वचून हाडटात. पळोवया तांची सैमीक पुंजावणी. ते मार्केटान उपलब्ध असतात पण त्यांचे रेटी बिटी आमकां येना. तेका लागून आमचे एक खेड्या गांवांची एक प्रथा जी आमी आतां रानान आमकां हे सामान मेळटा सगळे ते आमी रानांतल्यानूच सगळे जाण हाडून हें करता. कित्याक ती मजा एक वेगळी आसा हे टायमार हें करपाची सामान आनी बरें आहा हें. आयज आमी हांगासर पोरू येयल्ले. तशेंच ह्या वर्सा आतां आमचे सगळे मित्र आहे, आमचे नानोडचे सगळे मित्र सूरज, विकास तशेंच अमित हे बाकीचे सगळे येयल्ले आसा. ते पोरू जशें आमी सामान हाडूंक येयल्ले तशेंच अंदू येयल्ले आसा. तेन्ना आमकां हांगासर कांगल्यो, शेरवाडे, कवनाळा तशेंच माट्टुला आनी वेगवेगळे सामान आमकां मेळ्ळें. हरण बी तशें खूब मेळ्ळें. आनी हे सामान म्हणजे अशें की जंगलान आहा ते काडूंक एक तरेची उमेद येता आमकां की सगळे मेळोन एक अशें ते पारंपारीक हे आमी अशें चालू ठेवपाक जाय. कारण हे रानांतले सामान आमकां हे मेळटा म्हणजे अशें तयार जाता ते आनी तेतून जर हेतून खूब फरक आसता की बाजारान वचून विकत हाडप त्या पेक्षा जर अशें मेळोन एक सगळ्यांचे हेतून उत्सव निर्माण जाता आनी बऱ्या पैकी आमकां एक हे मेळटा हितून हे करपाक.